कालकोंडे, चिंचाळ, शिरवडे, खारेपान, पेडा वाठारात उदकाचो सप्लाय सारको नाशिल्लो. फाटल्यान लागून खंय ताणें हो प्रश्न तडाक लायलो. आज आम्ही प्रॅक्टिकली हांव दोन्ही कावन्सिलरांक घेवन आमी सगळे एरिया भोंवल्या आनी आज उदका भितर बऱ्या प्रमाणाचेर इम्प्रुवमेंट आज आमकां दिसता. लोकांनी आमकां सगळ्यांक सांगलां की गेल्ले 3 दीस उदक स्टेबिलायज जालां. म्हणजे मदीं तें ब्रेकेज जाल्ली, ब्रेकडावन जाल्लो, कितें जालो तें सगळें हें जावन ते लिकेजीसूय तांणी काडल्यो आनी त्यो लिकेजीस काडून गेल्ले 3 दिवसांत उदक स्टेबिलायज जालां. आतां म्हाका दिसता उदक जर अशेंच जर 1-2 दीस उरत जाल्यार मागीर तें प्रेशर मातशें आनी वाडयतलें. म्हणजे तांगे तें रावंड पळय जितले ओपन करपाचें दे मे इनक्रीज मोर रावंड वीच वील गिव ट्रिमेंडस इम्प्रुवमेंट ऑफ वॉटर सप्लाय इन कालकोंडा, शिरवडे, खारेबान, पेडा आनी ही सायड चिंचाळ ह्या सायडीक उदकाचो प्रॉब्लेम जवळ जवळ सॉल्व जाल्ल्यान जमा आसा. शिरवाड्याच्या सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाचे काम 30 मे मेरेन जातले. तेच प्रमाण मडगांव सिटी रोडाचे हॉट मिक्सिंगाचे कामूय फाल्यां मेरेन सोंपतले म्हूण कामतीन सांगलां. सिवरेजाचें हांवें सांगिल्लें तांकां की मे 30 पर्यंत डेडलायन, ताजे फाटल्यान आमी काम करपाक दिवपाचें ना. जें कंप्लीट करपाचें उरलां तें तांणी कंप्लीट करपाचें. तातूंत तांणी गांधी मार्केट आनी ओल्ड स्टेशन रोड 11 चेंबर्स मॅनहोल्स कंप्लीट केल्या. 5 मॅनहोल्स तांचे उरल्यात. ते 5 मॅनहोल्स तांणी म्हटलां की 25 मे पर्यंत ते कंप्लीट करता. म्हणजे हांव आतां सायटी पळयल्या फूल स्विंगान काम चालू आहा. 25 मे पर्यंत कंप्लीट करून 30 मे पर्यंत ते आस्फाल्टींग सोलिंग बिलिंग करून आस्फाल्टींग करतले. नॅशनल हायवेचें जें हॉट मिक्सिंगाचें काम पेंडींग उरिल्लें सिवरेजा लागून तें काम 3 दीस जाले रातचें चालू जालां. तातूंत गार्डना कडले दोनी सायडीचे गार्डना कडली एरिया फ्रॉम फ्लायओवर टू आबाद फारियर रोड जें करून आशिल्लें तें म्हाका दिसता आज फाल्यां पर्यंत रातचें कंप्लीट जातलें. दोनी कामां प्रॅक्टिकली हॉट मिक्साची कंप्लीट जातली. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.